हवामान खात्यान फुडले कांय दीस तापमान चडेच उरतले आणि 2 दीस हवामान ढगाळ उरतले असो अदमास काल काडिल्लो। तशेंच पावस पडपाची शक्यताय ना असोय उल्लेख केल्लो। पूण आयज सकाळ सावन उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांनी नेटाचो पावस पडपाक सुरवात जाल्या। ते प्रमाण पणजी हवामान खात्यान रोखडोच येल्लो अलर्ट जारी केलो। गोंयांत 19 ते 21 एप्रिल मेरेन राज्यातले हवामान उष्ण आणि दमट आसतले। तशेंच आयज आनी फाल्यां वातावरण ढगाळ आसपाची शक्यताय आसा, पूण पावस पडपाची शक्यताय ना। जाल्यार 22 ते 25 एप्रिल ह्या काळात हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा असो अदमास काल दनपारा पणजी हवामान खात्यान दिल्लो। पूण गोंयच्या चडशा वाठारांनी दमट वातावरण जावन सकाळ सावन नेटाचो पावस पडपाक सुरवात जाल्या। पणजे सकाळच्यान व्हडलो पावस पडटा। आयज सकाळ सावन पडिल्ल्या पावसान पणजे शारात जायत्या वाठारांनी उदक भरले। मजगती पणजे हवामान खात्यान पावस पडपाची शक्यताय ना असो अदमास काडिल्लो। पूण आयज सकाळी गोंयच्या चडशा वाठारांनी नेटाचो पावस पडलो। पणजे तर सकाळी 10 ते 11:30 मेरेन सुमार 1.5 वर वाऱ्या सयत पावसाची व्हडली दडक पडली। पावसाक लागून हवामान खात्याचो अदमास कित्याक चुकलो असो प्रश्न निर्माण जालो। गोंयच्याच मळबात अचकीत कुप्पा तयार जावन हो पावस पडलो। हेर राज्याच्या वाठारात कुप्पा तयार जाल्ली जाल्यार पावसाची शिटकावणी दिवप शक्य असले अशें संचालक आणि पणजे वेधशाळेचे मुखेली नहुष कुलकर्णी हांणी सांगले।